उदकाची समस्या गोंयकारांक कांय नवी ना। दर वर्सा एप्रिल मे म्हयन्यात शारा सयत गांवगिऱ्या वाठारांतले नळ लेगीत सुक्यार पडटात। सरकारान हर घर जल येवजण दाखले दिता खरे, पूण एप्रिल आनी मे म्हयन्यात नळ सुक्यार पडून लोक उदकाक पादेशेर जातात। ही गजाल तितलीच खरी आसा। वाठारांतल्या लोकांक फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन उदक ना। उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यातूच ते भायर कुळाघरांतलीं झाडां मरपाक लागल्यात। गोंय मुक्ती उपरांत पयलेच फावट दाबाळचे लोक उदका खातीर तानेल्यात। दाबाळ गांवांत कुळाघरां कुशीक आशिल्ले व्हाळ आनी न्हंयो सुकल्यात। खणपिटाक उदक आसा, पूण ते पंपिंग करून हाडपाक जाय। थळाव्यांनी सांगून लेगीत सरकार कानार के सोडून आसा। देखून सरकार भेरो जाला काय कितें असो प्रश्न थळाव्या लोकांक पडला। कारण म्हणजे आमचे फिरंगी बांदाक उदक येता ते दोन व्हाळांचे, ते दोनूय व्हाळ आतां सुकले। वयर खणी आसा, पूण कितें जालें, खणी डीप गेल्ल्यान उदक सुकलें मान्य, पूण जेन्ना खणी चालू आशिल्ल्यो तेन्ना ते उदक तरी घालताले, म्हणजे उस्पताले उदक घालताले आनी तें कशें तरी चालू उरतालें। तेन्ना आमकां पंप दिताले न्हंयचें उदक काडून घालपाक, हो प्रोसेस चालू आशिल्लो। आतां कितें जालें, अंदू खणी गेल्यो गव्हर्मेंटाच्या हातांत, आमी त्रासां पडले। हेजे खातीर 2021 आनी 2012 अशे दोन प्रोजेक्ट दाबाळच्या फिरंगी बांदाचे आनी एक अहिल्याबाई सरदेसायाचो खणीचो पास जाल्ले आसा। 2012 ते आज पर्यंत एक पयसोय खर्च जालो ना, सरकारान करूं ना। कित्याक लागून उरलां हें? सरकाराची कितें कळना राजकारण कसलें म्हणून। 2012 फिरंगी बांदाचो पर्रीकर आसतना, मनोहर भाई आसतना पास जाल्लो प्रोजेक्ट सुद्दां केला ना सरकारान। आनी 2021 अहिल्याबाई सरदेसाय मायन आसा, पीठ आसा हांगा खंय सावरगाळी, ते मायनीचें उदक काडून ओपा व्हरप अशें थारलें। तेजी सगळे प्रोसिजर जालो, पूण तें आडायलें आनी अंदू आमी टोटल मेले। आयुश्या पयली फावटी हो दुश्काळ पळयलो आमी। न्हंय आनी व्हाळ सुक्यार पडिल्ल्यान दाबाळच्या लोकांक कुळागर काबार जावपाचो भंय पडला। पावस बेगीन आयलो ना जाल्यार इतल्या वर्सांची मेहनत फुकट वतली अशें लोक उलोवन दाखोवपाक लागल्यात। हो आमचो दाबाळ जो गांव आसा पळय, कंप्लिटली सगळो फिरंगी बांदाचेर अवलंबून आसा। फिरंगी बांद सादारण हांगसरल्यान 3 किलोमिटर आसा आनी तो बांद बांदले नंतर जे सकयल उदक येता ते पाटांतल्यान ते दाबाळ गांवांक लागता। आतां ते बांदाकच उदक ऑलरेडी कमी जाल्लें आसा, म्हणजे वॉटर लेवल सकयल देंवल्लें आसा। त्या बांदात जे उदक येवपाचें आसा ते वयले जे गांव आसा, कळसय, किल्लपाल ह्या वाटेन, परत त्या वाटेन साटगाळ, होळुलें, ते वटेच्यान वागोण तशें उदक येता। पूण तें उदक जें येवपाचें आसा तो सोर्स कमी जाल्लो आसा। तें जर उदक येतलें जाल्यार आमकां एक 2 सोर्स आसा। आमी सरकारा कडेन मागता की एक तर अहिल्याबाई सरदेसाय जी मायन आसा, पीठ आसा, तें उदक जर काडून हेतू घालीत आपले किल्लपाली फुडें, जाल्यार तें उदक तेवटेच्यान येवन तशें ह्या बांदाक येवन हे दाबाच्यान जे एक्सेस जाता उदक तें ओपो वचूं शकता। दुसरो सोर्स आसा आमकां सेजा मायनीचो। सेजा पिठांत भरपूर उदक आसा, तें उदक घालीत जाल्यार कंप्लीट ही सायड कंप्लीट सुकी जावन परत तें ओपो जाता। आमी सरकारा कडेन मागता की दाबाळ गांव जर वाचयतले जाल्यार 2 पिठांतले खंयचे तरी एक उदकाचो सोर्स आमकां चालू करचो, आनी तो सुद्दां मार्च एंड सुद्दां। मार्चाक जर घालीत जाल्यार एप्रील मे, फूल मे आमकां सगळ्या उदक मेळटा आनी कुळागरां वाचोवंक शकता। खूब कश्ट करून रातीचो दीस करून उबी केल्ली ही कुळागरां उदकाच्या उणावाक लागून काबार जावपाचे वाटेर आसात। फावो त्या प्रमाणात उदक मेळनाशिल्ल्यान कुळाघरांतलीं झाडां मरपाक लागल्यात। देखून जाणटेल्यांनी उबी केल्ली ही कुळागरां वाटोवपाक सरकारान जाता तितले बेगीन आमकां उदकाची पुरवण करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकार।